जिरोवर श्री संकल्प बामणकर. संकल्प बामणकर. जिरोवर श्री संकल्प बामणकर. Speaker sir. संकल्प बामणकर. Speaker sir. Speaker. Yes. Speaker sir. Fear and anxiety in the minds of the people of Murmagua constituency, as many people in the constituency received extremely high PWD water bills. People have raised the apprehension that in spite of paying the bills regularly without default, some of them have even received bill amounting in lakhs. Steps the government intend to take in this matter. Speaker sir, ही जी बिलां लोकांक लाखांनी येवपाक लागलेली आसा आनी जेन्ना हे डिपार्टमेंटाकडे अप्रोच जावपाक लागलेले आसा तांकां लेटर येवपाक लागलेले आसा की यू आर hereby requested to settle the water bills immediately to avoid disconnection. स्पीकर सर हे आख्खे गोंयांत सगळे कडेन ही सारकी हाय वॉटर बिल्स येवपाक लागलेले आसा. सो स्पीकर सर मागता कितें हेंचेर जे जेन्युअनली लोक आसा जेंच्या लागून ही वॉटर बिल सगळ्याक सर तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसतली बाकीचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीन ही वॉटर बिल्साचो इश्यू आसा तो खंय तरी सेटल जावचो अशें हांव तुमचे कडेन मागता स्पीकर. येस. श्री वीरेश बोरकर. श्री अलेक्स रेजिना लॉरेन्स. श्री अलेक्स लॉरेन्स. अलेक्स लॉरेन्स. जी तारोलकर. नो जी तारोलकर. Yes, जी तारोलकर. जी तारोलकर. Fear and anxiety in the mind of people due to increased. पॉइंट ऑफ ऑर्डर गॅलरीन त्यांचे लोक आहात ते उभे रावल्या थंयसर ताका बसा म्हणून सांग. येस. मेन्शन. Point of order. मेन्शन कर तुझे. मेन्शन कर. येस. जिरोवर मेन्शन कर. Fear and anxiety in the mind of people due to increased popularity of dangerous abandoned stone quarries as tourist spot. Number of local as well as tourists visiting such places during monsoon. Videos by influencers on social media have also popularized such quarries among tourists. This quarry filled with rainwater and dangerous and various fatal incidents have been reported. Sir, Manipur. Benzi Vegas. Cruz First Silva. government intends to take restricted entry. अरे वाचता तरी They cannot do this, speaker sir. They cannot stop us. उलोवपाक दी. They cannot bring the speaker sir. Speaker sir, किती? माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही बाहेर सर. Speaker हे किती? माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही बाहेर चला. सगळे पेपर उडयतात. Speaker sir. माननीय सभासद करता तुम्ही बाहेर चला. And they ban them, speaker sir. They cannot. बाहेर काढते का? Ban them for 1 year. Speaker sir. Speaker sir, we want justice. We are all elected members. They have no right, speaker sir, to come here. Yes, they cannot come, speaker sir, here. They can be out of the house. Yes, sir. 1 week out, speaker sir. They cannot stop the MLA from speaking, speaker sir. They cannot stop like this, speaker sir. Don't have out of the house, speaker sir. 1 week ban, speaker sir. 1 week ban झाला. You cannot, speaker sir. स्पीकर सर Bring members like this, speaker sir. फुल्ली कागदपत्र म्हणत श्री Speaker sir, no sir. आपका justice है, speaker sir. स्पीकर सर हे जे चला, speaker sir, आमच्याकडे. स्पीकर They cannot go and block a member, speaker sir. खयचे रूल आसा sir, member block करपाचे. स्पीकर सर अशा You want them to be banned, speaker sir, from here. They cannot block a member, speaker sir. We are naming the person. CM naming the person. Name the person. We are naming the person. We are naming the person. We are naming the person. स्पीकर सर या हाऊसाचो लीडर म्हणून माझी तुमकां विनंती आसा की अशा पद्दतीत आपले झिरो आवर मेन्शनाक आपले मत व्यक्त करता आसतना अशा पद्दतीत ताका वचून सगळ्यांनी ब्लॉक करप पेपर त्याच्या काढून भायर उडप स्पीकर सर मायक त्याचो काढून घेवप आणि अशा पद्दतीतली ही कृती योग्य न्ही. म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विशयाचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय. ज्या सगळ्या मेंबरांनी
ज्या पद्दतीत तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा बीइंग अ स्पीकर ऑफ दीस हाऊस तुम्ही म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो नाजाल्यार स्पीकर सर ह्या फुडें अशा पद्दतींतल्यो कृती परत परत जायत रावतल्यो स्पीकर सर तुमच्या टेबला समोर आयले त्या वेलान आयले आमी काय म्हणूंक ना पण आमच्या एखाद्या मेंबराक अशा पद्दतीत ब्लॉक करप हे योग्य न्ही म्हाका दिसता तुम्ही योग्य तो न्याय आमकांय दिवचो पडटलो आमी सगळे जाण ह्या हाऊसाचे मेंबर आसा आणि मुख्यमंत्री सांगपाक सोदता हांव की ह्या विशयाचेर हांव सिरियसली दखल घेतलो स्पीकर सर त्यांनी कॅप सुद्धा काढून माझ्या तकले घातले जी तारोलकर मेन्शन युअर जी तारोलकर मेन्शन युअर 0 hour रिपीट स्पीकर सर त्यांच्यानी हांगा येऊन म्हाका पयलीं म्हटलं मायक काढलो तुझा 0 hour हे रॉंग न्हू म्हाका वाचपाक 0 hour मेन्शन कर हे रॉंग सर स्पीकर सर म्हाका सांग त्यांची ते ड्युटेर आहा त्यांचे कॅप काढून माझ्या तकलेर घातले कितें हे त्याचे कॅप काढून माझ्या तकलेर घातले पेपर काडटात उडयतात कितें हे करता स्पीकर सर नाही आमकां अशें चलचें ना स्पीकर सर आमी स्पीकर सर अशें चलचें ना स्पीकर सर पयलीं हे क्लॅरिफाय करून दी अशें चलचें ना स्पीकर सर हे इंडिव्हिज्युअल मेंबर आमकां येवन त्या हेजे करता वेलान येयले सिरियसली हांव दखल घेता सिरियस आमकां आतां जाय दखल घेता म्हणे आतां जाय स्पीकर सर सिरियसली दखल घेता आतां जाय स्पीकर सर आतां जाय स्पीकर सर बसा बसून घ्या स्पीकर सर ताणे परत एकदा आपल्याच्या बाबतीत जी कृती घडली ती कारण ताका सगळ्यांनी ब्लॉक केल्लो ती कृती परत एकदा हावजा समोर सांगप जेणे करून ती हावजाकूय कळुनी आणि पत्रकारांकूय कळुनी हे गरजेचे आसा कारण स्पीकर सर ताका मारलेला जर आमी कितें करतले असले दुखोलो सुद्धा आमी कितें करतले असले कारण ज्या पद्दतीत ताका टोटली तेंच्यांनी ब्लॉक केलो सगळे एके वटेंतल्यान रावले ताजे कॅप काडून ताजे तकलेर घालप वॉट इज दीस सांगता राव सांगा सांग तेजे स्पीकर सर 0 hour मेन्शन केल्यात म्हाका उलोवपाक लायल्यात ते सगळे जाण येवन घेरावो घातलो तो घातलो दुसरे म्हटलं म्हाका धुकल्लो शर्ट ओडलो मायक काडले म्हाका उलोवपाक दिवंक ना परत त्यांनी ते ड्युटेर आले त्यांचे कॅप काडले माझ्या तकलेर घातले हे इन्सल्ट जालो हावजाचो इन्सल्ट जाला ह्यो या विषयाची सिरियसली दखल घेता स्पीकर सर एखाद्या हाऊसातल्या मेंबराचो अशा पद्दतीत आमच्या गार्डाचे कॅप काढून त्याच्या तकलेर घालप हो त्याचो इन्सल्ट आसा ताजो इन्सल्ट म्हणजे आमचो सगळ्यांचो इन्सल्ट आसा हे आमी खपोवन घेवचे ना स्पीकर सर ही चुकीचो आसा स्पीकर सर ह्या हाऊसान अशा पद्दतीची कृती जावपाक जायना तुम्ही नेम करपाची गरज आसा म्हाका दिसता आणि तुम्ही नेम करून हाजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा या विशया संदर्भात सिरियस दखल हांव घेता न्ही तुम्ही जाता तितके केन्ना स्पीकर सर आता निर्णय आता दिया तुमचो हांव इन्व्हेस्टिगेट करता हांव फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां तुम्ही कोण कोण आशिल्ले हितूर त्या सगळ्यांची नांवां घेवपाची गरज आसा आणि तुम्ही कितें एक्शन घेता हे हावजाक ह्या ना जाल्यार फाल्यां सगळे स्पीकर कोणाक मारतले ते मागीर कितें करप माननीय मुख्यमंत्री हांवें सांगलां तुमकां की ह्या विशयाची सिरियसली हांव इन्व्हेस्टिगेट करून हांव तुमकां फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां फाल्यां नाका फाल्यां स्पीकर सर आता नाल्यार फुडें आणि बिझनेस व्हरो नाका स्पीकर सर आणि फुडें बिझनेस व्हरो नाका आता कितें तो निर्णय जावं स्पीकर सर परत एक स्पीकर सर की असले गोष्टी रजिस्टर मिनिस्टर निषेध हा जे पर्यंत वेलान येताले इज ओके आय एम का सस्पेंशन आफ्टर ब्रेकअप सर मणिपुराच्या स्पीकर सर यो इशू एक मिनिट स्पीकर सर मणिपुराच्या इन्सिडन्साच्या बद्दल हांवेनूय स्टेटमेंट केला स्पीकर सर आमकांय खबर आसा आणि अवर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री ताजेर योग्य तो निर्णय घेतले आणि घेत आसा हाजी आमकां सगळ्या जाणांक तत्राय आसा बट त्या विशयाचेर धरून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन हावजातल्या एखाद्या आपल्या मेंबराक अशा पद्दतीन अटॅक केलो स्पीकर सर ताका अटॅक केलो स्पीकर सर ताणे त्या खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन अटॅक करप तेजेर इल ट्रीट करप ताका हे योग्य न्ही म्हाका दिसता ताका लागून आमी तुमच्या कडेन जस्टीस मागता स्पीकर सर तुमी आमकां जस्टीस दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आयज मेरेन ह्या हावजान अशें जालां काय घडलां काय मेंबराक ऑपोजिशन मेंबराक अटॅक केला मागीर जावंक ना आयज मेरेन जावंक ना मागीर आतांचे आतां निर्णय घेया तुमी आतां डिसिजन दिया Speaker sir, in the history of this house, we have many times entered the well. We have protested before the speaker, but nobody has protested against the chief minister nor against the colleague MLA. This is a wrong precedent which has been started today.
नेमिंग कर गाडी नेमिंग कर आणि ना कितें स्पीकर सर हे चलचे ना स्पीकर सर स्पीकर सर फुडलो बिझनेस स्पीकर सर हे चलचे ना तुझ्या अंडर असा चलचे ना स्पीकर सर ए, आमकां जस्टीस जाय रूल 289 चो स्पीकर सर जस्टीस जाय अंडर रूल 289 स्पीकर सर कितें जस्टीस जाय तुम्ही सांगात तू किती आता सांगा सर तुम्ही 289 चा जस्टीस जाय आमकां 289 चा लाव वाचता स्पीकर सर जाय जाल्यार एक वीक सस्पेंड करपाचें. स्पीकर सर अंडर द पावर ऑफ द रूल पावर टू ऑर्डर विथड्रॉल ऑफ अ मेंबर व्हेरी क्लियरली डिफाईन्ड आणि तेजे अंडर तुका स्पीकर सर पावर आसा वी वॉन्ट दॅट आन्सर स्पीकर सर फ्रॉम यू बिकॉज दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट आवर कलीग स्पीकर सर दिस इज नॉट द वे टू गेरो हिम रिमूव हिज स्पीकर तेका आटला घालप पेपरा भायर वी आर अगेन्स्ट दिस स्पीकर सर दिस इज नॉट करेक्ट रूल अंडर 289 यू हॅव पावर स्पीकर सर तुम्ही आमकां जस्टीस दिवचा स्पीकर सर हें केलें मरे आणि फाल्यां स्ट्रँग्युलेट केला जाल्यार स्पीकर सर घेऊन येना म्हणून तुमच्या आदर 1 वीक. तशें जावचें ना स्पीकर सर 289 सांग स्पीकर सर तुझे स्पीकर किती आसा ते सांगा सर एक वेळ बसून घ्या सगळे. आज जो 0 वराक जो इन्सिडंट घडला ज्या तरेन विरोधी पक्षाच्या मेंबरांनी जी स्थिती ज्या तरेची वातावरण जें आसा किंवा हांव जावं सबंद गोंयभरांक एक रॉंग मेसेज दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न केला त्या वेळार हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा हाजें खेद व्यक्त करता. म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा. त्यामुळे ह्या सभागृहांत आज ज्या सभासदांनी जी स्थिती निर्माण केली ताचें नांव आसात ऑपोजिशन लिडर युरिया आलेमांव, श्री विरेश बोरकर, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, श्री विजय सरदेसाय, श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकस्टा हांगा आजचो दीस आणि फाल्यां दीस तांकां सभागृहांतल्यान सस्पेंड करता. Media channel and press bell icon for latest notifications.